नमस्कार. भांगरभुईचे खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार. दिसपट्टे जिणेत योग आपणायल्यार शारीरिक भलायकी सुधारताच, पण मानसिक समतोल आणि आध्यात्मिक जागृताय निर्माण करपाकूय ताची मदत जाता. आजच्या व्यस्त जिणे पद्धतीत योग हो एक प्रभावी उपाय म्हणून सिद्ध जावपाक लागला. देखूनच भलायकी, ध्यान आणि आत्मसाक्षात्कारा खातीर तो महत्वाचो मानतात. योग ही एक फकत पुर्विल्ली परंपरा उरूंक ना, ती संवसारीक भलायकी चळवळ जाल्या. फाटल्या कांय वर्सांत जायते योगगुरू शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक भलायके खातीर लाखांनी लोकांचे लक्ष योगाकडे ओढून घेतात. तांच्या मतान मनशाच्या कुडींत, मनात आणि आत्म्यामदी समतोल निर्माण करप हे योगाचे मुखेल ध्येय असता. योग शिकयणाऱ्यो जायत्यो संस्था पुर्विल्ली परंपरा आधुनिक जिणे पद्धतीत आस्पावपाक वावुरतात. हांगा वेगवेगळ्या प्रकारची योग सत्रां आणि कार्यशाळा घडोवन हाडटात. खासा करून ताण, हुस्को आणि हेर जिणे पद्धती संबंधित समस्यांनी ग्रस्त आशिल्ल्यांक उपचारात्मक योग फायदेशीर असता. तातूंत आसन, प्राणायाम, ध्यान आणि सुशेग तंत्राचो उपेग करतात. भारतात योगाक नेटान लोकप्रियता मेळपाक लागल्या आणि ताका फकत एक पुर्विल्ली पद्धत न्हय, तर आधुनिक जिणे पद्धतीचो एक भाग म्हणून मान्यताय मेळपाक लागल्या. सरकार, भलायकी संस्था, जायत्यो खाजगी संस्थाय हे विशीं जागृताय करपाक सक्रियपणान योगदान दितात. देव बरें करूं.